पळय कशें आसा we have excellent facilities here. Yeah. We have indoor, we have gym for the players to stay fit in the off season. We have a video analyst Pushkar Sawant. He's doing a great job actually. Okay. Yeah, जितलो हांव जेन्ना जॉइन जाला हांगा तेन्नाच्यान हांव तेजे कडेन उलयतालो की आमी कितें करपाक जाय जे आमकां हेल्प करतले की आमकां बँड स्टँड क्रिएट करपाक कळ्ळें. सो I had joined in April. So I was with the under 16 boys for the summer camp. So I saw 3-4 guys who were really good, and if we can work on them, Okay. take them in the camp, if we can work on them, we can. So they खंयच्या एज ग्रुपान असते भुरगे? Under 16 आसा. Okay, under 16. Yeah. So तांणी पुष्कर सावंत तेणी आमचो व्हिडिओ लिहिला तेणी एक प्लॅन चॉकआउट केल्लो. Okay. त्या प्लॅना प्रमाणे जर आमी त्या प्लॅना प्रमाणे ते प्लॅनान कितें आशिल्लें की अंडर 16 कॅम्प केन्ना दवरपाचो म्हणजे मॅचीस ज्यो दवरतात त्या मॅचीसांतल्यान आमी आमचे कोणी आसपाक जाय मॅच ऑब्जर्वर कशे ते ऑब्जर्वर आमकां GCAक दितले की हे प्लेयर्स रिपोर्ट दितले की हे प्लेयर्स बरे परफॉर्मन्स करतात आनी वी कॅन स्पेंड ऑन देम. वी कॅन इन्वेस्ट देम फॉर फ्युचर. कळ्ळें. सो ही एक्चुअली बरी आयडिया आसा. अजून आमी आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन उलोवना. सो आमी जसो टायम मेळटलो एक तशें आमी ते उलोवपाक सुद्दां कित्याक हो जो प्लॅन आसा तो एक्सलंट आसा आनी जितल्यो फॅसिलिटीज आतां GCA दिता प्लेयर्सांक त्यो जर यूज करीत जाल्यार आमकां इन फ्युचरान बरे प्लेयर्स मेळूंक शकता. आमकां आतां रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स वी कॅनॉट जस्ट रिलाय ऑन द प्लेयर्स हू हॅड प्लेड फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स. देयर आर सो मेनी नेम्स हू हॅव बीन प्लेइंग क्रिएट आवर बँड स्ट्रेंथ ती बँड स्ट्रेंथ तयार करतलो जाल्यार आमकां ज्युनियर लेवलाच्यान ग्रॅज्युएटली तेंकां हें करपाक जाय. Also, these days a lot of focus is laid by BCCI on coaching education. As a coach, आपण अमके जावन तो ताजेर त्या लेवलार लावन उपयोग ना. सो ताणें कॉन्स्टंटली अपग्रेड करचें पडटा. सो तसो पळोवंक वचत जाल्यार सद्याक गोंयचे कोचिंगाचो कोचांक कितें स्ट्रक्चर आसा आनी तुजें कोचिंग एज्युकेशन खंय पर्यंत जालां? हांवें म्हजें आतां सद्या लेवल 1 केला. लेवल 1 रिफ्रेशर जालो. ओके. सो आय एम जस्ट वेटिंग फॉर लेवल 2. कोर्सेस तेंच्यांनी केल्या ते every 6 months they are upgrading the things. Okay. They are coming out with new technologies, the new things, even the videos, how to shoot. They have latest software. Okay, even coachak खबर आसचें पडटा how to shoot the videos and all that comes in level 3. I see. Video analysis. Okay. गोंयान सद्या फॉर्मर प्लेयरा मदीं इन्क्लिनेशन कितलें आसा कोचिंग हातून कोचिंग फिल्डान वचचें अशें? तूं आतां फॉर्मर प्लेयर, तूं आतां कोचिंगान आयलो, नाव यू आर कोच ऑफ रणजीत. सो अशें पळोवंक वचत न्ही जाल्यार फॉर्मर प्लेयरा मदीं कितले % प्लेयर्स जे आसता ते फुडें क्रिकेटीनूच एसोसिएटेड असो जॉब करतात आनी कोचिंग एज्युकेशनाक कितलें इम्पॉर्टन्स दिता? ट्रेंड कितें आसा? ट्रेंड सद्या तरी एक्स क्रिकेटरा मदली खूबच कमी आसा. ओके. अशें म्हाका दिसता कित्याक हांव आतां म्हजो जॉब सोडून येयला. सोडून म्हणल्यार आय एम विथ प्रॉविडंट फंड सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. बट आय हॅव कम हियर बिकॉज आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर क्रिकेट. लीव घेतल्या रिझायन? लीव. ओके. लॉंग लीव. ओके. पण कितें आसा म्हाका तें सफोकेशन दिसतालें. आय सी. जें हांव थंय करता कित्याक म्हजें फील्ड क्रिकेट. हय. आय हॅव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सो मेनी इयर्स. या. रिगार्डींग क्रिकेट. पण म्हाका हेतून कितें तरी करपाक आशिल्लें. सो जेन्ना बेस्ट चान्स म्हाका मेळ्ळो हांगा येवपाचो. एंड आय एम रियली थँकफूल टू प्रेसिडेंट बिकॉज ही हॅज स्ट्रेट अवे गिवन मी दी अपॉयंटमेंट ऑफ हेड कोच. आनी चड लकी की म्हाका स्ट्रेट अवे पयल्याच वर्सा म्हाका रणजी टीम मेळ्ळी. ती जी बऱ्या भशेन मेळना. रायट. इट्स टफ टू गेट. सो ओवरऑल पळोवंक वचत जाल्यार गोंयान तितलें इन्क्लिनेशन अशें ना प्लेयरांक, पयलींच्या प्लेयरांक टू स्टे कनेक्टेड विथ कोचिंग. ओके. Now the big challenge for your boys and you will be to go to South Africa for the pre-season trip. Cape Town in the Western Province. So hanga sadya I believe you will be going with the open mind because nobody knows what's in store.
हाऊ आर यू लुकिंग एट दीस ट्रीप? आमकां गोवान सद्या आमकां कांयच करपाक मेळना. हय. आमी मॅचीस खेळटले जाल्यार मॅचीस खेळपाक मेळना. वी वर इन बेंगलोर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. हय. But now we cannot go there because since the Champions League is going on, ते सगळे प्लेयर्स थंयचेय इन्वॉल्व आसात थंय. सो हे एक बेस्ट ऑप्शन आसा आमकां सावथ आफ्रिकेचे वयता आमी. आतां येयल्या बरोबर रोखडीच फ्रॉम 16 20 स्टार्ट जावपाक. सो मॅच प्रॅक्टीस जी जाय ती आमकां सावथ आफ्रिकेक मेळटली. इररिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर द विकेट्स वील बी देयर. आमी ह्या मायंडसेटान हांवें प्लेयर्सा कडेन उलयता आसतना तेच उलयलें की आमी एक मायंडसेटान या की आमकां थंय मॅच प्रॅक्टीस मेळटली. ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कितलेय नॅट्स केले कितले गेले म्हणून जे मॅच सिच्युएशन जे आसात ते तुका नॅट्सान करपाक मेळना. जे फक्त इमॅजिनरी थिंग्स. प्रॅक्टिकली जर करतलो जाल्यार आमकां मॅचीस खेळपाक जाय. आमकां थंय खेळपाक मेळटली. द टीम गोईंग इन सावथ आफ्रिका इज नॉट अ फूल रणजी ट्रॉफी टीम. बेसिकली इमर्जिंग टीम. ओके. तेका नांवूच दिलां इमर्जिंग टीम. जे यंगस्टर्स जे थोडे आसात जे रणजी ट्रॉफी खेळपाक शकता, जे आमची बेंच स्ट्रेंथ म्हणटा आमी, तेंकाय आमी कॅरी करतात. सो दिस इज अ गुड आयडिया एक्चुअली. Vivek, overall looking at the cricket scenario in the world, we can say there seems to be a lot of talk on whether cricket is being dished out too much cricket जाल्ल्या कारणान too many injuries, and ताज्यान व्हडलो loss I think is losing the fans. People may not be coming to the ground, may not be watching, but too many injuries has been a problem. Of late Indians have suffered very badly in the English tour. You know, what do you think is happening to cricket overall? मेन फॅक्टर कितें पयसो इन्वॉल्व आसा. Yeah, surely. Amount of money involved in cricket makes every player to play all the tournaments. पयलीं कितें आशिल्लें, प्लेयर्स फिटनस तेंचे समज फिटनस कितें प्रॉब्लम आसा ते अवॉयड करताले की आपूण हे खेळचो, हे टुर्नामेंट स्कीप करतलो, तो टूर स्कीप करतलो. पूण म्हाका दिसता की आतां जितलो पयसो आसा की एट अ टायम सगळे ग्रॅब करूंक सोदतात. ते तांकां हेजे पडलेलें ना की आपले करियर कितें जातलें, फुडें कितें जातलें, इंजुरीन आपूण कितली आपल्याक हॅम्पर करतले आपले करियर, हेजेर तेंचो कांयच फोकस ना. हेच इंडिकेट जाता कित्याक ते पळय IPL ते मॅचीस खेळोंक सोदता सगळे, पूण ते जेन्ना कंट्रीची मॅच आसता तेन्ना ते आपूण इंजर्ड म्हणून सांगतात. सो थोडे इंजुरी लिपोवनूय खेळूंक सोदता न्ही, इंजुरी फेन करता. कित्याक तूं केन्ना लिपोवंक सोदता, कित्या खातीर लिपोवपाक सोदता? बरोबर. पयशे न्ही, तितले अमावंट तेका लागतली, इतले पयशे तेजे कमी जातले. मे बी दॅट मे बी वन ऑफ द कॉज. So overall, you think cricket is having real problem to sort out the house? They should put the house in order, isn't it? Yeah, maybe because the international level, the national level, there seems to be something wrong, isn't it? Something wrong because the schedule, तू तर शेड्यूल तो पळयत जाल्यार तो इतलो टायट शेड्यूल आसा. Non-stop cricket after World Cup. After World Cup सुद्धा इंडिया आतां खेळटा, वेस्ट इंडिजाक गेले, आतां इंग्लंडाक गेले. So they have very tight schedule. तूं कितलेय फिटनस दवर, कितेंय दवर, इतले मॅचीस कंटिन्यू. आफ्टर ऑल वी आर अ ह्युमन. आमची बॉडी ती कोप अप करपाक जाय न्ही. सो म्हाका दिसता एटलिस्ट हे जेन्ना ते कॅलेंडर चॉक आउट करता, फूल इयराचे प्लॅन्स करतात, मॅचीस खंय तरी कमी जावपाक जाय. ऑर वी शूड हॅव अ बेंच स्ट्रेंथ लायक A teams, B teams playing in the some of the tournaments. Just mix the players. Yeah. Certainly. Juniors, seniors कंबायन कर, कितें तरी रेमेडी जाय. बरोबर. कित्याक क्रिकेट ही कमी जावची ना हांगच्यान, हे वाडत वयतले. जशे जशे पयशे वाडटा, डिमांड्स वाडटात, स्पॉन्सर्सांचे मागीर डिमांड्स वाडटात, ही क्रिकेट ही कमी जावची ना. पूण खंय तरी आमी म्हाका दिसता BCCIन सुद्दां खंय तरी एक रेमेडी तयार करपाक जाय. रायट. पळोवंक वचत न्ही, इंडियन प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स आसता, दे आर प्लेइंग नॉन स्टॉप क्रिकेट एज यू सेड, and then when they get injured, even they do not get the sympathy from people. लोक म्हणटा न्ही पयशा खातीर खेळटा आनी यू डोंट गेट sympathy. आनी हांगाच खंय तरी पळयत जाल्यार टॉप क्रिकेटर्स when they suffer, they also don't play in the domestic cricket. थंय ते मागीर खेळना, रेस्ट घेवचें म्हणून. So when the newcomers, new players from different states play in the domestic cricket, तांकां कोण तरी tough competitors बी जाय पडटा, like senior players playing in Ranji trophies like the olden times
when Gavaskar and Srikanth used to play for their own teams, the bowlers were getting a lot of motivation to bowl to these players. Do you think that domestic cricket also needs to have some rules, like saying the top players should at least play some matches for their states so that the other players get encouragement? There should be done anything in that regards? करपाक जाय, पण म्हाका दिसता की तशें करून आमी त्या टॉप मोस्ट प्लेयर्सांचेर चड इंजस्टिसूय जावंक शकता, कित्याक ते ऑलमोस्ट थ्रू आउट खेळत आसता. जेन्ना तांकां रेस्ट टायम, जर आतां रणजी ट्रॉफी चालू आसा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चालू आसा, त्या वेळार जर तांकां रेस्ट टायम आसत जाल्यार तांकां रेस्टूय जाय न्ही, कित्याक तर तांकां तेय टुर्नामेंट खेळपाक लायता. आनी इफ यू आर एक्सपेक्टींग देम टू प्ले इंडिया ऑलमोस्ट एवरी टुर्नामेंट, ते पॉसिबल ना तांकां ते कोप अप करपाक. दॅट इज द टायम दे कॅन रिलॅक्स. पळय कशें आसा, आतां ऑलमोस्ट सगळे आतां प्रोफेशनल जाल्ले आसा, की तेज्या खातीर कोण कंप्लेन करपाक शकना की ते सिनियर प्लेयर्स लीग खेळनात म्हणून तांकां एक्सपिरियन्स मेळना जुनियर्सांक. हे एक्सक्यूज ना, हे एक्सक्यूज दिवपाक शकना आमी आतां, कित्याक ही क्रिकेट पयलींच्या भाशेन उरली ना, टोटल प्रोफेशनल जाल्ले आसा. सो समवेर junior players have to cope up with that pressure of international cricket or the first class cricket. Only maybe if BCCI does take some step of reducing the junior tours, and then probably they can do something regards this. That's true. Yeah. Now looking at the domestic season this year's ahead of Goa. So how many matches are we getting at home this time and away? Home we are playing 2 matches and 3 away. 3 away. 3 away. Okay. And home खंयच्यो आसा आमकां? Maharashtra and Jharkhand. Jharkhand. We're playing 2 matches. Okay. I think the most we have a tough group actually. पण आमी मॅच बाय मॅच प्लॅन करून जर खेळ्ळे, जी आमची स्ट्रेंथ आसा त्या स्ट्रेंथा प्रमाणे आमी खेळ्ळे, कित्याक आतां प्लॅन्स म्हजे जे आसा ते स्टार्ट जातले केन्ना. I have spoken to my video analyst Pushkar Sawant, so he'll be getting all the videos. Opponents. So I have already conveyed my message to him. So त्यांचे व्हिडिओज घेवन त्यांचे जे प्लेइंग 15 जे आसा ते आमकां लेट मेळटले, पण जे मेन प्लेयर्स जे आसा तेंचे, सो महाराष्ट्रा प्लेड बुची बाबू, सो ते व्हिडिओज जर आमकां मेळत, कित्याक ऑलमोस्ट ती टीम तेंची रणजी ट्रॉफी खेळटली, सो त्या प्लेयर्सांचेर, प्रत्येक प्लेयर्साचेर तेंचो वॅगन व्हील, तेंचे जे स्कोरींग एरियाज जे आसात हे सगळे करून हांव म्हजो प्लॅन रेडी करून आसतलो. तो प्लॅन टीम मिटिंगेन डिस्कस जातलो, जावं कॅप्टना कडेन डिस्कस जातलो. त्या प्रमाणे अशी म्हजी स्ट्रॅटेजी आसा की त्या प्रमाणे आमी जर केलें न्ही जाल्यार वी आर रेडी फॉर एवरीथींग. If Maharashtra, whenever Maharashtra team comes here, we start with a Ranji Trophy match. We have plan for every player. Right. Even for the bowlers, they are bowlers. What type of bowlers they have? They have one left-arm fast bowler. So I've asked the committee to give me one left-arm seamer, at least one, for the practice matches. To counter that bowler. So every टीमीचे जेन्ना व्हिडिओज म्हाजे कडेन आसतले, आनी आतां म्हाका जेन्ना टायम आसा, आतां कसो आमचे कडेन टायम कमी आसा, सो वी हॅव टू वर्क 24 hours. एटलीस्ट आय हॅव टू वर्क, बिकॉज आय वॉन्ट अ परफॉर्मन्स फ्रॉम द टीम. दॅट इज माय सॅटिस्फॅक्शन. सो जेन्ना ते प्लॅन्स आमचे प्रत्येक मॅचीक रेडी आसतले, सो वी आर रेडी फॉर एवरीथींग. सो काय आमकां लास्ट मोमेंटाक आतां ओके कितें रॉंग कितें चल्लां जाल्यार आयडियाज आसात, प्लॅन्स आसात, सगळे चॉकआउट केल्ले. Very encouraging point that we have here. Vivek, in his first season as the coach of Goan Ranji team, he's planning a lot. He's looking to close up all the loose ends and iron out all the the creases from Goan cricket. So we have a nice, promising season coming up ahead. Vivek, thank you very much for your time and all the best to you in your coaching career. Thanks. Thank you. This is all the time we have on the show. Keep watching Prudent Media. Goodbye.